स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुजावर, आमचो नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी नीरज नाईक आणि आमचो युनिव्हर्सिटीचे इन्चार्ज प्रसन्नजीत ढगे. So today's issue is regarding NEET examination. हालीच on 4th June NEET undergraduate result आयला आणि तातून सगळे भुरग्यांक जे भुरगे 23 lakhs almost 23 lakhs across nation have answered this exam. आणि आमचे गोंयासून 4000 स्टुडंट्सांनी आन्सर केला, ऑलमोस्ट 4000 प्लस स्टुडंट्स. इफ यू गो टू सी वेन द एग्जामिनेशन स्टार्टेड, मे जेन्ना एग्जाम जाली तेन्ना एक न्यूज आयली की पेपर लीक जाला इन द स्टेट ऑफ बिहार. इन द पीक आज इन द पीक मंथ ऑफ इलेक्शन तेन्ना एग्जाम कंडक्ट जाल्ली आनी तेन्ना तो पेपर लीक जाल्लो बिहारान. ताजे मागीर ऑन 4th June रिजल्ट जेन्ना डिक्लेअर जालो तेन्ना आमकां दिसलें की एका सेंटरान इन वन सेंटर ओनली 8 स्टुडंट्स गॉट फूल मार्क्स, 720 आउट ऑफ 730. 720 टोटल मार्क्स असतात, 180 क्वेश्चन्स आणि 720 चे टोटल मार्क्स. इतिहासान केन्नाच जावं ना की 720 फूल मार्क्स 8 एक स्टुडंट्सांक मेळटा म्हणून. कित्याक तुमकां रिकॉर्ड सांगता, 2022 कोणाकूच फूल मार्क्स मेळोंक ना. 2021 फक्त 3 स्टुडंट्सांक फूल मार्क्स मेळ्ळे. 2020 फक्त 2 स्टुडंट्सांक फूल मार्क्स मेळ्ळे. इज द फर्स्ट टायम की 720 मार्क्स मेळ्ळे. चल 720 मार्क्स मेळ्ळे आसतले, भुरगे शिकले आसतले, बट फ्रॉम द सेम सेंटर. ते केन्नाच जावंक ना. एंड वेन द एग्जाम वॉज कंडक्टेड इट वॉज डिक्लेअर्ड दॅट द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेअर्ड ऑन 14th June. पूण तांच्यांनी प्रिपोन केलो एंड दे डिक्लेअर ऑन द इलेक्शन रिजल्ट डे ऑन 4th June. ते कोणाक कळचें ना रिजल्ट, इलेक्शनाच्या रिजल्टा बाबतींत सगळे लोक बिजी आसतले तेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर करया म्हणून. आनी तुमी पळोवंक गेले जाल्यार वन क्वेश्चन गेट्स 4 मार्क्स. एक क्वेश्चन जेन्ना आन्सर करता ताका +4 मेळटा आनी जो भुरगो तेन्ना आन्सर रॉंग आसता जाल्यार -1 मेळटा. सो थोड्या भुरग्यांक 718 719 मार्क्स पडला. हे जावकूच शकना. कित्याक समज एक क्वेश्चन सुद्दां रॉंग बरयता भुरगो ताका 716 मार्क्स मेळोंक जाय, पूण ताका पडटा कितें 718 आनी 719. सो आख्खे इंडियेभर भुरगे प्रोटेस्ट करता की हे खंय तरी सेटींग जालेलें आहा आनी कोणाक तरी एडमिशन मेळपा खातीर NTA नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी हू कंडक्ट्स दीस एग्जाम तांच्यांनी केला म्हणून. आनी हेजे खातीर पयली एग्जाम वॉज कंडक्टेड बाय CBSE. पूण आतां फ्रॉम 2019 दीस एग्जाम इज बीन कंडक्टेड बाय NTA. NTA इज अ ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन. इतले जातकूच 718 719 मार्क्स केन्ना मेळोंक शकत ना. इतिहासान पयली आतां 70 वर्सां जाले नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट जाता. पयली ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट म्हणून जाताली, आतां नीट जाता. केन्नाच 67 लोकांक फूल मार्क्स मेळोंक ना. एक नाल्यार 2 भुरग्यांक फूल मार्क्स मेळटा. आनी जेन्ना NTA एजन्सीक भुरग्यांनी विचारले, देशभर प्रोटेस्ट चालू जालेलो आहा. कित्याक खुबशे भुरगे 1-2 भुरग्यांनी सुसायड सुद्दां केली आफ्टर द रिजल्ट. सुसायड सुद्दां जालेलो आहा. NTA सेयींग द ग्रेस मार्क दिलेले आहा म्हणून तेंचे मार्क्स 718 आनी 719 जाला. ग्रेस मार्क हेजे पयलीं केन्नाच दिवंक ना. दीस इज अ MCQ एग्जामिनेशन. दीस इज नॉट अ रिटन एग्जामिनेशन की तुका ग्रेस मार्क मेळटा. This is not a university examination or semester examination where grace marks have been given. This is a MCQ examination. ते म्हणटा की ग्रेस मार्क दिला म्हणून. कित्याक टायम मॅनेजमेंटा खातीर 4 स्टेटीन भुरग्यांक तो पेपर लेट चालू जालो म्हणून तांकां ग्रेस मार्क दिला म्हणून. इन द 4 स्टेट दे आर सेइंग ग्रेस मार्क दिला म्हणून. पूण ग्रेस मार्क कितले भुरग्यांक दिला? ओन्ली 1563. समज ग्रेस मार्क दिवंक जाय आसलो तुमी सगळ्यांकूच दियात. सो खंय तरी NTA नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी इज हायडींग समथींग. आनी हेजे खातीर लाखांनी स्टुडंट्स जे आसा जे खरे शिकून आन्सर केलेले एग्जाम ते खंय तरी फाटीं पडलेले आहा. तुमकां खबर आसतलें नीट एग्जामिनेशन वन ऑफ द टफस्ट एग्जामिनेशन. नीट आसूं जे एग्जामिनेशन आसूं. आमचे पेरंट्स जे आहा लोन घेता आनी भुरग्यांक कोचिंग इन्स्टिट्युशनांत एडमिशन दिता. की नीट ही कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम, ताका स्पेशल कोचिंग लागता. तो लाखांनी पयशे दिवन आपलो पेरंट्स आपल्या भुरग्याक कोचिंग इन्स्टिट्युशन घालता. आनी ते घालता आसतना जेन्ना अशें जाता इज व्हेरी हर्टनींग फॉर द स्टुडंट्स. की कितलेशेच भुरगे जेन्युइन भुरगे कितलेशे भुरगे एकाच एफेक्ट जालेले आहा आनी सुसायड जालेले आहा. सुसायड तुमी पयले आसतले. आतां एक लायव्ह एग्जांपल तुमकां दिता हांव. एक तुमकां व्हिडिओ दाखयता हांव. अ कोचिंग इन्स्टिट्यूटाचो फिजिक्सवाला इज अ कोचिंग इन्स्टिट्यूट हू हेट्स द कोचिंग इन्स्टिट्यूट. तो हेजे बद्दल कितें म्हणटा तुमकां सांगता. 2024 में NTA का सबसे बड़ा राज मैं आपको विद प्रूफ इस वीडियो में आप दिखाता हूं.
ये एक बच्चा है या बच्ची है जिसके OMR शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्रिवेसी को बचाने के लिए। तो यहाँ से इसके 368 नंबर आ रहे हैं और ये रहा NTA द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहाँ पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट्स के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई दिख रहा है। इस वीडियो को हमें ज्यादा से ज्यादा सो कट ऑफ सुद्धा या वर्सा खूप हाय आयलोला. जे भुरग्याक आउट ऑफ 720 650 सुद्धा मार्क्स मेळा त्या भुरग्याक एम्स दिल्लीन एडमिशन मेळना. एम्स दिल्लीन एडमिशन मेळना. टॉप येवन सुद्धा भुरग्यांक मेळना बिकॉज सगळेच भुरग्यांक टॉप मेळ्ळेले मार्क्स बिकॉज ऑफ दीस माल फंक्शन इन द एग्जामिनेशन. पेपर लीक जालो. आमचे न्याय पत्रांत सुद्धा असले की पेपर लिकेजाक आमी स्टॉप करतले म्हणून बिकॉज अंडर दीस मोदी गव्हर्मेंट कितलेशेच एग्जाम जाता. बिहार आसूं UP आसूं सगळेच कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामांत हेंचे पेपर लीक जायत आहा. आता ह्या लेवलाक पावला ते की ऑल्सो द नीट एग्जामिनेशन पेपर लिकेज जाता. सो नीट एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम आता थोडेच दिसान आता UPSC एग्जाम आहा तितूनच जावं शकता. सो हेच्या बाबतींत मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन हॅज नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट ते अजून पर्यंत भुरग्यां खातीर बिकॉज दीस स्टुडंट्स आर द फ्युचर डॉक्टर ऑफ अ नेशन. डॉक्टर्स दी स्टुडंट्स वील बिकम द फ्युचर डॉक्टर्स ऑफ अ नेशन आनी तांचेच वयर अत्याचार जाला आनी लाखांनी भुरगे गोंयांत तुमकां दिसचे नासतले पूण ऑल ओवर इंडिया स्टुडंट्स आर प्रोटेस्टिंग. दे आर डिमांडिंग की हेजेर कारवाई जावची आनी आमकां न्याय मेळचो आनी री एग्जामिनेशन जावचो. पूण अजून पर्यंत फ्रॉम द गव्हर्मेंट लेवल फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन नो स्टेटमेंट हॅज बीन कम. ते अजून पर्यंत कांयच सुविधा दिना भुरग्यांक. आनी हांव ह्या प्रेसाच्या माध्यमान सांगूंक सोदता की आमचे गोंयचे स्टुडंट्स सुद्दां खुबशे स्टुडंट्सांनी भुरग्यांनी आन्सर केला आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन कट ऑफ 520 530 आसलो लास्ट टायम. आतां तो सुद्दां कट ऑफ वाडलेलो आहा बिकॉज सगळ्यांकूच मार्क्स बरे मेळ्ळा म्हणून. सो वी एज ए NSUI एज अ स्टुडंट ऑर्गनायझेशन वी आर स्टँडींग विथ द नीट एस्पिरंट्स ऑफ गोवन स्टुडंट्स हू वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज एक डॉक्टर जावप सगळ्यांचो एक सपन आसता, सगळ्यांचो एस्पिरेशन आसता. त्या एस्पिरेशन अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट हॅज प्लेड their रोल अँड पेपर लीक जाला आनी पेपर लीक जातकूच आतां काय एक्शन घेना. दीस शोज दॅट दे डोंट वॉन्ट टू गिव जस्टीस टू द स्टुडंट अँड दे वॉन्ट टू सेव सम पीपल. आनी हेजे वयर आमचे नॅशनल लेवलार NSUI आनी आमच्या पार्टीन काँग्रेस पार्टीन हॅव डिमांडेड दॅट एक इन्क्वायरी जावची अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आनी जो भितर आसा ताका ताजेर सक्त कारवाई करची. सो आमचे थोडे डिमांड आहा एज NSUI वॉट वी आर डिमांडींग फ्रॉम दीस गव्हर्मेंट. Immediate review and rectification. A thorough and immediate review of the official answer key should be conducted by a panel. And a transparent and uniform policy of grace marks. Grace marks थोडेच भुरग्यांक दिला. Grace marks तुमकां दिवंक जाय सगळ्याच भुरग्यांक दिया. आणि if errors and inconsistencies are found through the investigation, a re-examination should be considered to ensure fair and assessment of all candidates. कित्याक सगळे भुरगे re-examination डिमांड करता. री एग्जामिनेशन जाता ती रोखडीच जावंक जाय कित्याक तो एक वर्स पिड्यार जातलो. कित्याक हेंची पॉलिसी आहा BJP गव्हर्मेंटाची पेपर लीक करप, सेटिंगां करप. जेन्ना भुरगे कोर्टान वयता मागीर ती एग्जाम रद्द जाता मागीर एक वर्स भुरग्यांचो पिड्यार जाता. सो तशें जावंक जायना बिकॉज स्टुडंट्स अक्रॉस इंडिया ऑल्सो NSUI गोवा नॅशनली वी आर प्लॅनिंग टू गो टू कोर्ट ऑल्सो टू स्टॉप दीस. आनी हांव गोंयचे भुरग्यांक सांगूंक सोदता की वी आर स्टँडींग वीथ देम आनी हेजे खातीर वी NSUI गोवा कॉल्स ऑल दी नीट एस्पिरंट्स जेंकां दिसता तेंचे अत्याचार जाला दॅट वी वील बी हॅविंग अ सायलेंट धरना मे बी टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो कम्युनिकेट करतले आमी एट आझाद मैदान बिकॉज वी आर इन द सपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स बिकॉज ते स्टुडंट्साक सुद्दां खूब घडलेले आहा. दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम आउट अँड दे वॉन्ट टू स्पीक वॉट इनजस्टीस हॅज बीन अकर्ड टू देम. सो वी वील बी होल्डिंग अ सायलेंट धरना एट आझाद मैदान मे बी टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो. And I just want to tell आमी तुमच्या वांगडा आसात जेन्ना पर्यंत री एग्जामिनेशन जायना ऑर थरड इन्व्हेस्टिगेशन जायना आनी डिजर्विंग स्टुडंट्सांक एडमिशन मेळना तेन्ना पर्यंत NSUI गोवा वील बी देर विथ यू. हय बिहारान पेपर लीक ना 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 मार्क्स फूल मेळ्ळा एका सेंटरान मेळ्ळा तो वेगळो सेंटर. आतां पेपर लीक जाल्लो न्हू. हय पेपर लीक जाल्लो न्हू. पेपर लीक जातकूच थोडे लोकांक 4-5 भुरग्यांक अरेस्ट केल्लो. आतां अरेस्ट करतकूच तांच्या वांगडा कितें केली कितें कारवाई कांयच कारवाई ना बिकॉज इलेक्शन वॉज देर. एंड
डेलिबरेटली तेंच्यांनी इलेक्शन दिसा रिजल्टा दिसा तो आमच्या एग्जामचो रिजल्ट डिक्लेअर केला. सो आमचं इतलेंच म्हणणें आहा कितें जालां न्हू इन्वेस्टिगेट करात आनी कितें जालां तांकां कारवाई करात. बिकॉज दीस एग्जामिनेशन बिलोंग्स टू ऑल द स्टुडंट्स आनी सगळे जे स्टुडंट्साचो फ्युचर इज डिपेंडींग ऑन दीस एग्जाम. आमचे ऑलरेडी एक्चुअली दीस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NTA and it is under Ministry of Education. So nationally our national president have already returned to the ministry and already returned to all the competent authorities because this exam is central exam. This is not a Goa government exam. So centrally आता ह्यो आमचो मुवमेंट जो आहा इट ऑल ओवर इंडिया. एवरी स्टेट हॅज अ एस्पिरंट्स. सो आमचे गोवान सुद्धा 4,000 स्टुडंट्स आहा. सो वी आर स्पीकिंग टुडे ऑन बिहाफ ऑफ 4,000 स्टुडंट्स की हांकां जस्टीस मेळोंक जाय आनी हांकां कोण डिजर्विंग स्टुडंट्स आहा तांकां एडमिशन मेळोंक जाय एंड हू आर बिहायंड दीस तांकां सक्त कारवाई करूंक जाय. आतां आमी संपर्क आसा सो जे दिसा आमी करपाचे आहा धरना ते दिसा आमी सगळ्यांक आपयतले. दोज हू फील एंड दोज हू वॉन्ट टू स्पीक वॉट वेंट रॉंग एंड हाऊ injustice they have felt, they will come and they will speak. And this thing is not under any party holding or something. This is will be neutral because the question is about the future of all the students. We are inviting all the NGOs, all the parents, all the students, and also people across party lines to join this and speak against this injustice, against this NEET exam scam.